डायट म्हळ्यार गोंयकारांचो चडांत चड स्टेपल डायट म्हळ्यार शीत आनी हुमण. शीत म्हळ्यार तातूंत जर रिफायंड कार्बोहायड्रेट्स कित्याक म्हळ्यार तातूंत भितर खूब गोडसाण आसता. शीत म्हळ्यार खूब गोड. दुसरें म्हळ्यार आमी ताजे बरोबर कितें करतात, हुमण घेतात. हुमण म्हळ्यार कितें, हुमण म्हळ्यार फूल सोय सोय आनी गैरसोय. सोय नांवाची पण ती गैरसोय चड. बरोबर. तर तातूंत भितर जेन्ना आमी हुमणान शीत जेवतात तेन्ना आमी डबल डोस घेतात. ट्रायग्लिसरायड वाडटा, एट द सेम टायम कार्बोहायड्रेट वाडिल्ल्यान लेवल ऑफ शुगर वाडटा, वीच कॅन बी कंट्रोल्ड इफ पेशंट इज नॉट डायबिटीक. बरोबर. जेन्ना मनशाक डायबिटीज जाता तेन्ना ताणें कार्बोहायड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट खावचे. अच्छा. कळ्ळें न्ही. रिफायंड शुगर्स आनी शीत बी चड जेवपाचें ना. दुसरें, डायबिटीज जाल्यार सुद्दां ट्रायग्लिसरायड जे म्हणून प्रकरण आसा, ट्रायग्लिसरायड म्हणजे प्रकरण आसा तें कोकोनट म्हणजे सोय, दुसरें म्हळ्यार व्हेजिटेबल ऑयल्स हातूंतल्यान चड वाडटा. तर ट्रायग्लिसरायड वाडिल्ल्यान हार्टाचेर ताजो डेफिनेटली वायट परिणाम आसा. बरोबर. डॉक्टर मातसो तुमकां इंटरप्ट करता, आमकां कॉल आयला तो घेवया. हॅलो. हॅलो. Hello. या. Yeah, doctor, good evening. Good evening. Doctor, you don't mind I ask you one question because one right side is burning of mine, from head to right up to the toe. It is due to what, doctor? What is your age? What is your profession? 53. 53. Yeah, working in the front office. Yeah, and this is 1 year past, doctor. What happened? Just about 2013 in August month, I got wet, and it was because of the with the bike I got slip, and that full right side veins got pulled out. I tried a lot of I did MRI, this and that, all that, but still it is some tablets I've taken, injections I've taken, and Carvar also. But right now it is burning sensation for me. I'm getting from head to right up to the toe. But only on the right side. Yeah, right side only. And pain for me in the neck. There is a pain in the neck. And do you smoke? Pardon? Do you smoke? Cigarette vatta? No, nothing. Acha. Yeah, but I don't understand, doctor. It is burning, and right now it is burning for me. I tried my best for all this. Now they asking again to go to neurosurgery, so GMC. So you don't mind of what is okay. खरें सांगपाचें म्हळ्यार अशे थेरप्युटीक जे थेरपी रिलेटेड प्रश्न आसात ते अशे फोनाचेर आमच्यांनी सॉल्व करपाक जायनात. कित्याक म्हळ्यार डिटेल हिस्ट्री घेवपाची आसता, पेशंटाक तपासपाचें आसता, पर्टिनंट इन्वेस्टिगेशन्स करपाचे आसतात. तरी आसतना हांव ताका जस्ट एक सल्लो दिवपाक शकता की सादारणपणे सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसाचें कितें हें आसा जाल्यार ताणें पळोवन घेवचें आनी एक तर न्युरोलॉजिस्ट, न्युरोफिजिशियन किंवा न्युरोसर्जना दाखोवन घेवचें. GMC वचून नाजाल्यार सर्वायकल MRI किंवा कितें टेस्टी ज्यो पळय डॉक्टर एक्झामीन केले नंतर एडवायस करता त्यो करून घेवच्यो अशें तरी म्हाका दिसता. बरोबर. म्हणजे इनफॅक्ट डॉक्टर अमन तुम्ही सांगला त्याप्रमाणे की ताणें खूब दोतोरा कडेन वचपाक एकच रायट दोतोर जशें न्युरोलॉजिस्ट ताणें सांगलो की न्युरोफिजिशियन कारवार डॉक्टरा कडेन गेलो म्हणून ते हांगा ते कित्याक लोक कितें मागीर ते मेजतात. म्हणजे आपण 10 दोतोरा कडेन गेलो, 15 जाग्यार गेलो, मडगांव गेलो, वास्को, दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. वॉट इज रिक्वायर्ड इज ऑफ गोईंग टू अ रायट पर्सन एट रायट टायम. मागीर हो तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. डेफिनेटली जातलो जर तांणी प्रॉपरली सारकी ट्रिटमेंट घेतली आनी योग्य डॉक्टरा कडेन ट्रिटमेंट घेतली. बरोबर. सो डॉक्टर आमी उलयताले आमचो डायट गोंयकारांचो की तुमी सांगला की हातून जी आमची सोय आसा ती म्हणजे ती गैरसोय करता. इनडायरेक्टली तुमी सांगलें. तर सांगपाचें म्हळ्यार ट्रायग्लिसरायड. दुसरें म्हळ्यार आमी पिळेल्ली कडी वापरतात. चडांत चड आमकां खूब आवडटा. तळिल्ली हुमण, तळिल्ली हुमणा बरोबर तळिल्लें नुस्तें, खोबरेलान तळिल्लें जावं किंवा कशें जावं. सो दुसरें म्हळ्यार हुमण आनी कडीन शीत आमकां चड वता, गळ्या कडेन येत पसून आमी जेवतात. सो हाजो अर्थ कितें जातलो, प्लस आमी येतात न्हिदतात, रातचे आमी 9 10 जेवतात. सांगपाचें म्हळ्यार कितें, लेट नायट जेवप बरें न्ही. रातींतले 7 ते 8 भितर जेवन एक जेवले नंतर 3 ते 4 वरां न्हीद घेवप ना हो एक योग्य उपाय जावन आसा. दुसरें, आमकां एक 100 मिटरां कडेन वचपाक जाय जाल्यार आमी स्कुटर मारतात. बरोबर. वीच इज ऑल्सो रॉंग. म्हाका तरी दिसता आमी चलत वचपाक जाय जाता तितलें. मैदानी खेळ खेळपाक जाय. बैठी खेळ रातचे खेळपाक हरकत ना घरा आसतकीर, पूण दिसाचे तरी आमी मैदानी खेळ खेळपाचे अशें तरी हो इतलो सल्लो हांव तुमकां दिवपाक सोदतां. बरोबर.
कारण ते सांगता हांव तुमकां परत कितें विचारतलो कारण आमकां कितें जाता ह्यो सगळ्यो बाकीच्यो ज्यो सांगता त्यो आमकां आमच्या गोंयकारपणान खंय तरी बाधा हाडटा तशें म्हणजे आमकां हें आतां कोण खाता तें चपाती खा भाकरी खा हें करनाका आनी शीत कोण जेवतलो मागीर नुस्तें खावप नाल्यार गोंयकार कसो धरतो बेसिकली जर तुमी एनालायज करून पळयल्यार खुबशे आमचे गोंयकार भुरगे बरे शिकिल्ले सुद्दां गोंया भायर कित्याक वचना तर तांकां शीतकडी नुस्तें चुकतलें म्हणून सो आमचो जो गोंयकारांचो जो आमचो हें आसा तो हातून म्हणजे मुरला नुस्तें आमचो जीव गुंतला म्हणटा तशें माझा डॉक्टर की आतां आमी डायबिटीसा विशीं उलयतना की डायबिटीस तुमी सांगलें की इज वन डिजीज वीच कॅन लीड फायनली टू एनीथींग तर हाचे असोसिएशन कशें आसता आनी वॉट आर द डिफरंट कॉम्प्लिकेशन्स वीच कॅन अकर इफ द डायबिटीस इज नॉट कंट्रोल एट रायट टायम डायबिटीस हें जें दुयेंस आसा इट्स अ लायफस्टायल किंवा मेटाबॉलीक प्रॉब्लेम तो इट इज अ डिजॉर्डर बरोबर इट इज नॉट अ डिसीज एज सच इट इज अ डिजॉर्डर डिजॉर्डर मागीर डॉक्टर एक मिनिट हांव मातसो डिस्टर्ब करता एक प्रश्न आला तो घेवया हॅलो Hello. या विचारात Hello. विचारात प्रश्न विचारात Yeah, doctor, I've got some black spots near my ankle, doctor. I don't know actually what it's got to do with it. Leg down to my foot near my ankle area. What do you think it is? Like, it's got anything to do with diabetes? Are you diabetic? No, not at all that I know of. I'm missing, but I don't know if it's got anything to do with diabetes. Starting this thing of diabetes or anything of that sort. No. My point is that are you diabetic? That is the first No, thing. Have you doctor, checked no, your doctor. sugar? No. What is your age? I'm 56. What is your profession? I'm in insurance. अच्छा ओके देर आर डायबिटीस आनी थोडे स्किनाचेर प्रॉब्लेम जातात पूण तांकां कांय डायबिटीस ना बरोबर दुसरें म्हळ्यार ब्लॅक स्पॉट्स ते एक्झामीन केले शिवाय कळपाक कठीण ना करपाक कठीण न्ही सो तांणी एक स्किन स्पेशलिस्टा दाखोवन घेवचें असो सरलो आनी काय करेक्ट आनी दुसरें म्हणजे एक पॉसिबिलिटी किंवा जर तांकां म्हणजे इफ हीज म्हणजे चड फावटी अशें उबो उरता कारण दीस पीपल युजली टेन टू मूव व्हिनस टेस्टीस जावनूय तांकां ते जावं शकता आनी म्हाका दिसता तो पॉसिबिलिटी चड आसा कारण हे प्रोफेशन विचारले हय कारण हे जे स्पेशली म्हणजे इन्शुरन्स वाले लोक असतात ते चडशे दे आर ऑलवेज ऑन मूव म्हणजे ते स्वता चड कमीच बसतात बट आयडियली ही शुड कंसल्ट स्पेशलिस्ट या डॉक्टर आम्ही हॅलो हॅलो हां विचारात प्रश्न विचारात डॉक्टर संजय मांद्रेकर बाब प्रश्न विचारात मांद्रेकर विचारात गोड जे खात्री मातशी जॅम येता कशी हो येतोच प्रश्न तुमचो फक्त गोड खाला न्ही देता आनी गोड खाला न्ही देना गोड खाल्यार सुस्ती येता इज अ जनरल बरोबर तर म्हाका दिसता मांद्रेकर बाब तशें तर पळोवपाक गेल्यार जेन्ना मनीस खाता म्हणजे पोट भर खाता तेन्ना न्हीद येतात चडशे फावटी म्हणून तर तुमी पळयला कारण पोटाचो ब्लड सप्लाय आसता तो वाडटा आनी ब्रेनाचो मातसो कमी जाता कारण कितें आसता तें आमकां तें पचोवपाचें आसता म्हणजे शरिराची रचना जशी आसता की आपूण खाला तें पचोवन ताका शरिराक मेळचें म्हणून ती मातशी थोडीशी सुस्ती येता पण गोडच खाल्यार अशें न्हय पण आतां तुमी ओवर खाल्यार दिसूं शकता म्हणजे कितें आसता गोड म्हणून ते मातशें चड खाता आसतलें चला ओके आमी हो डायबिटीस हांकां परत लिंक करूया डॉक्टर तर इट इज अ डिजॉर्डर बरोबर मेटाबॉलीक डिजॉर्डर करेक्ट इन्सुलीन म्हणून जें हॉर्मोन आसता तें शरिराचे प्रत्येक चयापचय क्रिया म्हणजे मेटाबॉलीक जे प्रोसेसीस असतात तांचेर ताची बॅरिंग आसता इम्पॉर्टंट आसता तें सो इट इज फक्त हे कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमाचो प्रश्न ना इट इज अ फॅट मेटाबॉलिझम म्हणटा ते प्रोटीन मेटाबॉलिझम म्हणटा ते सगळे आसता ताका सगळे इंटरलिंक्ड आसता सो डायबिटीस ही जी डिजॉर्डर आसता ती पूर्ण शरिराक अफेक्ट करता पूर्ण शरिराक अफेक्ट करता नर्वसां अफेक्ट करता ब्लड वेसल्सां अफेक्ट करता जेन्ना ब्लड वेसल्सां अफेक्ट करता सगळे शरिराचे ऑर्गन्स ब्लड सप्लाय ब्लड वेसल्सांनी जाता सो जेन्ना पळय हार्टाचे ब्लड वेसल जर ब्लॉक जाली जाल्यार हार्ट अटॅक आयलो ब्रेनाची ब्लॉक जाली स्ट्रोक आयलो किडनीची ब्लॉक जाली किडनी फेल जाल्यो सो प्रॅक्टिकली आय रेटायनोपॅथी जाली सो दीज आर ऑल असोसिएटेड डिसऑर्डर्स कॉम्प्लिकेशन्स ड्यू टू डायबिटीज मास्टर डॉक्टर म्हाका प्रश्न आयलो आसा हॅलो हां प्रियोचान सांगवकार विचार बाय गुड इवनिंग डॉक्टर गुड इवनिंग म्हजे मायक न्ही 68 वर्सां सासू माय हय म्हणटकच ताका हें जाता अशें वाडटा डायबिटीस कितली आसा आनी कसलें शीत जेवपाचें डायट कसो घेवपाचो नाही आता सध्या डायबिटीस कितें स्टेटस कितें आसा तुजो 200 फास्टिंग उपाशी पोटान हय आनी खाल्या उपरांत 150 खाल्या उपरांत कितली आसा खाल्या उपरांत 150 बरें राव खावच्या पयलीं कितली आसा खाल्या उपरांत कितली आसा आयक सारकें खाल्या उपरांत 150 आनी खावच्या पयलीं 200 आशिल्ली ना मातशें कितें परते ओके एक वेळ जावं शकता असू शकता कितें वखदां कितें घेता वखदां कितें घेता वखदां कितें घेता वखद ग्लायकोमेट GP1 हां सकाळची ब्रेकफास्टा कडेन आसतली ओके सो फास्टिंग तिजी हाय आसा
हाजो अर्थ तिका रातचो जो डायट आसा तो एक तर एडजस्ट करचो पडटलो किंवा रातची तिका कितें तरी टॅबलेट घालची पडटली मेटफॉर्मिन मागीर ग्लायकोमॅट किंवा ग्लायकोमॅट GP1 सुद्दां सकाळची सांजची करपाक शकता ती. बेस्ट म्हळ्यार तांचो कोण जो फिजिशियन आसा ताजे कडेन तांणी कन्सल्ट करपाचें. कळ्ळें न्ही. कित्याक एक केन्नाय हांव एडवायस दितलो आनी तो घेवन ती जर 5 वर्सां 10 वर्सां चालू उरलें जाल्यार बरोबर जावची ना तें. कळ्ळें न्ही. म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमकां आनीक प्रश्न येता की खंयच्याय मनशाक युजली गोंयकाराक तशें जनरल मनशाक सुद्दां खूब फावटी डॉक्टर इन्सुलीन रिकमेंड करता, पण इन्सुलीन इंजेक्शन म्हटलें काय तो खरेंच आंग गळयता. काय आसता की हें कितें तें व्हडलें प्रकरण आनी तें संवयचेर पडटलें. हाव यू कन्विन्स युअर पेशंट, तुमचे जे पेशंट आसा तांकां इन्सुलिनाच्या रायट टायमार गरज आसा, म्हणजे इंटरव्हेन्शन अशें म्हणटा किंवा इंटरसेप्शन म्हणत तुमी, ते तुमी रायट टायमार जर ताका मदीं इंट्रोड्यूस करतले जाल्यार हाव यू कन्विन्स देम ऑन म्हणजे जे एजीर आसा ताका डायबिटीज म्हणजे टॅबलेटान मॅनेज जायना, इन्सुलीन जातलो किंवा ह्या बॉर्डरीचेर आशिल्ल्या लोकांक? सद्याच्या परिस्थितीक आमी सुरवात करतना ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट्सांनी सुरवात करतात आनी तांचो डोस हळू 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 एडजस्ट करतात. पूण जेन्ना ही वखदां काम करनात, थोडे पेशंटाक ती काम सुरवातीकच करनात, ताका आमी प्रायमरी फेलियर म्हणटात. ताजे नंतर थोड्या 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी ताजो इफेक्ट हळू हळू कमी जायत वता आनी एक टायम असो येता की तांचो इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जाता. सो दॅट इज कॉल्ड सेकंडरी फेलियर. ह्या पेशंटाक आनी इन्सुलीन घातल्या शिवाय दुसरो उपाय ना. सो तांकां हळू हळू करून तांकां आमी कन्विन्स करचें पडटा. बरोबर. हांवें सांगलें आनी ते रोखडेच तांणी घेतलें अशें जायना. पूण सांगपाचें म्हळ्यार कितें, आतां खुबशें अवेरनेस वाडला, लोकां भितर जाणविकाय वाडला. सो इन्सुलीन म्हळ्यार पयलीं जो पळय शॉकात जाताले तेंय बी कमी जालां. दुसरें म्हळ्यार पयलीं जी वायल्स आनी जी सिरिंजीस तोप काड तोप अशें आशिल्लें ताजोय बी आतां खुबसो हें कमी जाल्लो आसा आनी इन्सुलिनाची आतां पेन्स आयिल्ले आसात विच आर व्हेरी इफेक्टिव्ह. इट इज व्हेरी व्हेरी कन्विनियंट, युजर फ्रेंडली. बरोबर. सो म्हाका सांग डॉक्टर, आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हां हां प्रश्न विचारात. डायबिटीज पेशंट आसा. हय मातशें मोठ्यान उलयात. हय म्हाका हांव म्हयन्याक हांव 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यांनी चॅक करा. हां ते म्हाका केन्ना 200 मेळटा, केन्ना 180, केन्ना 200 वयल्यान अशें मेळटा. हय जाल्यार ती म्हाका आनी हांव दोतोर वखद करता, 2 भशेन गुळयो घेता. सो तुमी क्लियर जातली जाल्यार कितें आनी ताका च्या कॉफी कितें हेका प्रॉब्लेम कितें आसा? नाही, पण तुमची एज कितें आनी खंयच्यो गुळयो घेता ते सांगात न्हय. एज म्हणजे 68. हां हां युग्लिम 1 mg आनी एक्समॅट 500. बरं, तुमकां नक्की प्रश्न कितें तुमचो? तुमचो वॉट इज युअर क्वेश्चन? प्रश्न कितें तुमचो? कितें सर? एक्झॅक्टली कितें विचारपाक? कितें प्रश्न विचारपाक जाय तुमकां? म्हणजे डायबिटीज म्हाका एक भाशेन जाता ती क्युअर कशी जाता ती? क्युअर? हय. अच्छा. Diabetes can be controlled. It is not cured. It cannot be cured, at least in the later stage. तर in the beginning केन्ना केन्नाय थोडे पेशंटांक सडनली डायबिटीस वाडटा, ती नंतर कितें तरी असो स्ट्रेस आशिल्ल्यान वाडटा, नंतर ती ट्रिटमेंट घेतल्या नंतर कमी जाता आनी ती एक थोडी वर्सां नंतर परत उप्रासता. सो दॅट इज डिफरंट इशू. आतां तांचो जो कितें प्रश्न आसा तांकां ते रेग्युलर चेक करून ज्या वखदांचेर तांची कंट्रोल ना त्या प्रमाणे वखदां एडजस्ट करची पडटली. ताजे खातीर तांकां तांच्या डॉक्टरा कडच्यान सल्लो घेवचो पडटलो. कित्याक इट इज नॉट अ वन स्टॅटीक प्रोसेस, इट्स अ डायनॅमीक प्रोसेस. आज फाल्यां परां अशें करून ते मुखार करत रावपाक जाय. दुसरें म्हळ्यार कॉफी च्या घेवपाक कांय हरकत ना, फक्त तातूंत साखर घालपाची ना. बरोबर, करेक्ट. म्हणजे कॉफी च्या घेवपाक हरकत ना, साखर घालपाचें बंद करप किंवा घालतेच जाल्यार म्हणजे शुगर फ्री सारकें कितें वापरपाचें. डॉक्टर कार्यावळीत बरेचशे आमकां प्रश्न येता. एक ल्हानसो विसो घेवया, ब्रेक घेवया आनी परतून सुरू करूया.